उदकाची अपडेट कशी आसा काल सकाळ म्हजे यो सालावली डॅम हा पयलीं ओवरफ्लो जावपा आसा ओके काल सकाळी आज सांजे जाय ना काल सकाळी उरलेले डॅम कशे आसा काणकोणांतलो एक डॅम तसो 95% जाला आनी दुसरोय बीन भरला पंचवाडी 4 दिसां भितर भरता ओवरफ्लो जाता फाटल्या दिसांनी आमकां फुडें आसा तुमी म्हटलेलें की स्मॉल बंदारास करपाचे किंवा आसा म्हणून 100 बांदल्या ते खंय 100 बांदल्या सो हाऊ मच इट वील ऑल्सो हेल्प आतां आमकां फुडें उदक किंवा पावसय This bandaras also will give a lot of water. Plus, we have got different system now. We are going to now, for example, सालावली डॅमांतल्यान आमी उदक सोडूं ना पूण वेर्ना जें 40 mld उदक जाय that we are supplying now through कुशावती. That is a new source. आनी थंयच्यान आमी almost 60 mld उदक सप्लाय करूं शकतले. सो फुडल्या मे देखून जून देखून पावसाचे आमकडे उदक साठे 3 म्हयने उदक दवरपाक पळयता 3 म्हयन्याचे लिव्हिंग मे म्हणजे पावसाच्या हितूंतल्यान देखून मे सोडून जून जुलय ऑगस्ट अशें 3 म्हयन्याचे उदक डॅमात दवरपाक सो हे फावटी न्ही सगळे अरेंजमेंट्स प्लॅनिंग दॅट इज कॉल्ड वॉटर मॅनेजमेंट ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय तो काल एक आमटाणे डॅमाचे तुमी इनॉग्रेट केला तेजेर एक थोडें सांगचे सी आमटाणे डॅमांतल्यान आमी आतां 150 mld उदक सामकें पिलायन मेरेन सप्लाय करता पिलायन 30 mld परवरी 15 to 25 mld आनी अस्नोट 100 mld सो हे कितले विल बी ऑल थ्रू डायरेक्टली थ्रू पायप सगळे पायपांतल्यान कॅनलांतल्यान ना आमकां गरज पडली जर जाय जाल्यार कॅनलांतल्यान आमकां एडिशनल उदक घेवपाक मेळटलें बट मुखाल्ले 3 म्हयन्याक कॅनल रिपेर करपाक आसा महाराष्ट्रांतले सो दॅट्स वाय वी हॅव गॉट दीस ऑल्टरनेटीव सिस्टम सो कॅन वी से दॅट द मिनिस्टर हॅज मेड अरेंजमेंट्स ते 3 म्हयने एडिशनल म्हणटा पळय तेन्ना फुडल्या हाका प्रोविजन दॅट आय हॅव मेड विथ द हेल्प ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर कळ्ळें तुका ते मुखाल्ले 30 वर्सां फुडें उदकाचे प्रॉब्लेम जावपाक जायना तुमी काल एक डिसिजनूय घेतलेलें आसा बोरवेलांचेर रेजिस्टर तेजेरूय मातशें सांगचें बोरवेला पळय न्ही ते सुद्दां रेड्यूस जावपाक जाय आनी रिचार्ज जावपाक जाय सो वी आर गोईंग टू हॅव प्रत्येक डिविजनाक कमीत कमी 10 घेवपाक म्हणून सांगला ह्या म्हयन्या भितर ऑगस्ट म्हयन्या भितर प्रत्येक डिविजनान कमीत कमी 10 वॉटर हार्वेस्टिंग युनिट्स घेवपाक जाय पूण रेजिस्टर करपाक जाय न्हू रेजिस्टर करून ना आमच्या डिपार्टमेंटान हय तेच आमच्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंट स्कूल गव्हर्मेंट बिल्डींग प्रायवेट बिल्डींग खंय आसा लोक दिता जर घेवपाक जाय आनी हे बिल्डिंगा जेन्ना एक फावट बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जाता ते बोरवेल मारता सी दॅट इट इज अ कंपल्सरी फॉर देम अंडर टाउन प्लॅनिंग एक्ट ओके पूण इल्लिगली मारता पळय ते इलिगली कोणी नजरे हाडलं जर जाय तुवें पनीश ते